भुरग्यांनो, आयज आमी विटांची इमारत धड्याचो फुडलो भाग शिकुया। आतां हे ट्रकाचें चित्र पळयात। ह्या ट्रकान घालून कितल्यो विटो व्हरतात तें पळयात। अश्यो ट्रकान घालून हजारांनी विटो व्हरतात। हो भजन, ताका विटो विकत्यो घेवपाक जाय आशिल्ल्यो। ताका 1000 विटांचो दर सांगलो। पूण वेगवेगळ्या विटां खातीर वेगवेगळी दर आशिल्ली। आतां आमी हे विटांचें दर पत्रक पळोवया। पोरण्यो विटो 1000 विटां खातीर 1200 रुपया। इंटापुराच्यो नव्यो विटो 1000 विटां खातीर 1800 रुपया। आनी ब्रिकाबादाच्यो नव्यो विटो 1000 विटां खातीर 2000 रुपया। हे दर पत्रक पळोवन भजनान ब्रिकाबादाच्यो नव्यो विटो घेवपाचें थारायलें। तुमी सांगात पळोवया, ब्रिकाबादाच्यो नव्यो विटो कश्यो त्यो? हय, ब्रिकाबादाच्यो नव्यो विटो 2000 रुपया। तर भजनान 3000 विटो विकत घेवपाचें थारायलें। 1000 विटांची किंमत आशिल्ली 2000 रुपया। तर तुमी सांगात, भजनाक 3000 विटां खातीर कितले पयशे फारीक करचे पडटले ते? 1000 विटांची किंमत आसा 2000 रुपया। अशें 3 फावटी जर आमी 2000 रुपया, 2000 रुपया आनी 2000 रुपया घेतले आनी ताची अदीक केली जाल्यार आमकां 3000 विटां खातीर कितले रुपया पडटले ते आमकां मेळटले। 3000 विटांक 6000 रुपया पडटले। भुरग्यांनो, आतां आमी विटांची इमारत धड्यांतलीं आनीक कांय गणितां शिकुया। एक विटेक 50 रुपया जाल्यार 2 विटांक कितले रुपया पडटले तें आमी पळोवया। 50चे दुपेट 100, दुपेट म्हणल्यार डबल। 50चे दुपेट 100 म्हणटकच 2 विटांक 100 रुपया पडटले। आतां फुडलें गणित पळोवया। एक विटेक 100 रुपया जाल्यार 3 विटांक कितले? हें सोदून काडपा खातीर आमकां गुणाकार करचो पडटलो। 100 गुणुले 3 गुणाकार करतकच जाप येतली 300। तर 3 विटांक 300 रुपया पडटले। एक विटेक 75 रुपया जाल्यार 6 विटांक कितले? हें सोदून काडपाक आमकां गुणाकार करचो पडटलो। 75 गुणुले 6। 6 पयलीं 5 गुणाकार करपाचो। 6 पंचा 30। 30तलो 0 सकयल बरोवपाचो आनी हातच्याचो 3 वयर बरोवपाचो। मागीर 6 7 गुणाकार करपाचो। 6 सप्ते 42। 42क हातच्याचे 3 घालपाचे, जाप आयली 45। तर 6 विटांक 450 रुपया पडटले। एक विटेक 89 रुपया जाल्यार 8 विटांक कितले? हेवूय आमी गुणाकार करून सोदून काडया। 89 गुणुले 8। 8 9 गुणाकार करतकच जाप येतली 72। 72तले 2 सकयल बरोवपाचे आनी 7 हातच्याक वयर बरोवपाचो। मागीर 8 8 गुणाकार करपाचो। 8 8 गुणाकार करतकच 8 8 64 येतले। 64क हातच्याचे 7 घालपाचे, जाप येतली 71। 8 विटांक 712 रुपया पडटले।